प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो विसवोर वोड 7 ते 10 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 7 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमचे मदें कोण एका मनशाक एक चाकर आसा म्हूण समजात. शेत कोसून व मेंढरां चोरून तो चाकर परत घरा येता तेन्ना चल बेगी आनी जेवणाक बस अशें ताका दोनी म्हणटलो काय? हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाय पियेसोर पेंटाक कास मारून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय? आपणे सांगलेली कामां चाकरान केली देखून दोनयांक चाकराचो उपकार आसतलो काय? तशेंच तुमकां सांगलेलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणत, चालती बेश्टी चाकर आमी, आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळला. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू एका चाकराचो कायदो कितें आसूंक जाय तो ताजेर आमकां शिकयता. पूण खरें म्हणल्यार तो आमकां भावार्था विशीं आमकां आयज शिकोवन दिता. आनी ही वोपार जेन्ना घालता तो आमकां शिकोवंक सोदता कशे भाशेन भावार्थ आमच्या जिवितान आमकां सगळें जें देवान काबार केलां वो घडलां जेजू वरवीं आमकां कशे भाशेन तें फावो जाता. आनी आयज जेजू जेन्ना ही वोपार घालता म्हणटा एक चाकर जो आपल्या शेतान वेता, आख्खो दिसभर काम करता, पोत्तून थकोन येता. आतां जेन्ना तो घरा पावता ताजो दोनी कितें करता? ताका म्हणटा, आरे बाबा तूं इतलो थकोन येयलाय, इतलें काम केलाय, इतलें तुवें वतान काम केलाय, थकोन येयलाय, चल बस जेवण खा अशें म्हणटा काय तो? ना. तो दोनी ताका म्हणटा, त्या चाकराक म्हणटा वस म्हजें जेवण पयलें घाल, म्हाका पयलो खावनी आनी तेज्या उपरांत तुज्यान तुजें जेवण खावंक जाता. तो जो दोनी आसलो ताणें काम करूंक ना. तो दोनी आसा तो शेतान वचोन ह्या गरमेन आनी पावसान आनी गिमान काम करूंक ना. तो थकोंक ना. पूण ताजो चाकर थकला आनी तरी तो चाकर घरा येतकच तो दोनी त्या चाकराक आपलें जेवण पयलें दे म्हणटा आनी तेज्या उपरांत त्या चाकराक जेवण खा म्हणटा. तेच भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे कडेन भावार्थ आसा वो भावार्थ त्या चाकरा भाशेन आमकां सगळें देवाचें आमकां जें जेजून घडलां तें आमकां फावो करता. म्हणटच आमकां गरज देवाच्या उतराची सजमणी, आमकां गरज भावार्थाची गरज, भावार्थ जेजूच्या उतराचेर. म्हणटच जेन्ना आमकां आमचे कडेन देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून आसा, त्या उतराची सजमणी आमकां आसा, आतां भाव भयणीनो आमच्यान तें उतर उलोवंक जाता, तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळूंक जाता. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आमी खरीच भाशेन भावार्थान चलता आनी जें तें उतर म्हणटा, जें तें उतर आमकां सांगता करपाक भावार्था वरवीं जेजून जें आमकां केलां तें आमकां फावो जाता. आनी म्हणटच ह्या चाकरा भाशेन जो थकोन येता, भावार्थ आमच्या जिवितान केन्नाच थकोना, फकत भावार्था वरवीं जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता आनी आतां जें जेजून आमकां काबार केलां तें आमच्या जिवितान आमकां मेळटा आनी आमी एक खरें जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता. तेजे फुडें जेजू आमकां म्हणटा, वो जो चाकर आसलो तो चाकर आपल्या दोनयाचें काम कशें कित्याक कोत्तालो? कित्याक त्या दोनयाचो ताका मोग आसलो म्हणून. समजा ह्या चाकराक आपल्या दोनयाचो मोग नासलो, जेन्ना तो थकोन येता ताच्यान म्हणूंक जातालें ताच्या दोनयांक, हांव थकोन येयलां, तूं म्हाका जेवण दी म्हणटाय, हांव पयलो जेवतां मागीर तुका हांव दितां. पूण ह्या चाकराक आपल्या दोनयाचो मोग आसलो, कित्याक हो दोनी ताका पयलें म्हणटा जेवण दी, पूण तो दोनी एक बरो दोनी आसलो, एक मोगाळ दोनी आसलो. आनी ह्याच चाकराचो मोग कोत्तालो म्हणून
आतां चाकोर आपल्या दोनयाचो मोग मोगान कोत्तालो. तेच भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना तूं आनी हांव हो देवाचो शी मेळनासलेलो मोग आमी अणभवता पवित्र आत्म्या उदेशी नव्या करारान, आतां जो मोग आमी अणभवला हो मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आतां आमच्यान दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाता. आमी चाकरा भाशेन वचोन दुसऱ्यांक बरें करूंक जाता. कित्याक हो मोग आमी अणभवला म्हणून. हो देवाचो मोग आमच्या भितर आमच्या आत्म्यान भितर भरला म्हणून. आनी हो मोग जो आमी देवाचो आमकां मेळ्ळा, शी मेळनासलो मोग, आतां आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता, दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाता. आनी खरेपणी आमकां जें मेळ्ळां तें आमच्यान दुसऱ्यांक जाता. कित्याक आमचे कडेन ना जाल्यार आमच्यान दुसऱ्यांक कांय करूंक जायना. आमच्यान दुसऱ्यांची सेवा करूंक जायना. आमच्यान करूंक जाता सेवा, पूण मोगाची सेवा आमी करची ना, करूंक पावची ना. आमी मार्ता भाशेन गुणगुणून काम करतले, मोरये भाशेन आमी करची ना. आयज भाव भयणीनो, आमकां गरज मोरये भाशेन देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, जेजूच्या पांया खाली रावन ताचें उतर आयकोन, पवित्र आत्म्या उदेशी तें उतर शिकोन, आनी जेन्ना आमी तें उतर शिकता, तें उतर आमी त्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, तें उतर आमी दिसपट्या जिवितान पाळटा. आतां भावार्था वरवीं आमकां सगळें जें जेजून घडलां तें आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता. आनी आतां आमी कितें करता, हो मोग अणभवला म्हणून आमी हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक पावता, तांची सेवा करूंक पावता, तांकां उतराची शिकवण दिवंक पावता. आनी आतां तांचो भावार्थ वाडटा आनी भावार्था वरवीं तांकां आतां जें जेजून घडलां तांकांय फावो जाता. आनी ह्या भाशेन देवाचें राज वाडत वता, देवाचें राज आख्या संवसारांत लोकांक मेळटा आनी तीं आतां देवाच्या राज्यान रिगून पावतात. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन ह्या चाकऱ्यान आपल्या दोनयाची सेवा केली, दोनयाचो मोग केलो, कित्याक तो दोनी मोगाचो आसलो. आमचो पात्रांव, आमचो दोनी, आमचो देव जावन आसा जेजू, जावन आसा पवित्र आत्मो, जो आमकां आपल्या मोगान भरून दवरला. आनी हो मोग आतां आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता, दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाता, दुसऱ्याचे चाकोर जावन आमची सेवा न्हय पूण दुसऱ्याची सेवा करून आतां आमच्यान दुसऱ्यांक जेजू दिवंक जाता. हेंच करपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.